विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणे पालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचें बांदकाम नेटान चालू आसा. पालिकेच्या बांदकामा खातीर सुमार 8 कोटी रुपयांचो खर्च अपेक्षीत आसा. सद्याक कदंबा महामंडळान म्हयन्यार 34,000 रुपया भाडें फारीक करून पालिका तांचे इमारतींतल्यान आपलें काम चलयता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां पेडणे पालिकेचें काम देशप्रभूंच्या इमारतींत चालू आशिल्लें. निमाणे कडेन आतां पेडणे पालिकेक स्वताची बिल्डींग मेळटली. हे बिल्डिंगेचें बांदकाम बेगीन पुराय करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. हयसर म्युनिसिपालिटीचो वेव्हार बगलो मी. आदी बरो आसलो, देशप्रभूचे बिल्डिंगेन रावत हे म्युनिसिपालिटी. आतां ते थंयसर घेतलात कितकेशेच हजार रुपया ह्या भाडा. त्या भाड्यान ही बेगीन जावची आनी भाडा वाचोवचो, गरिबाचे पयशे वाचोवचे असं म्हाका दिसता. आनी म्हणटोय कित्याक पेडणेकाराचो एक बोजा वयलो ह्या माथ्यार एक वजा आसला, तो वजा म्युनिसिपालिटी नश्ट करता असं म्हणा येता. आनी त्या कारणान ह्या बेगीन ह्या करचो स्टार्ट केलाच आसा, बेगीन करचो आनी अशें आमची अपेक्षा आहा सगळ्या जाणांची. मंगळारा फोंडे आनी म्हापशेचो कार्निवल व्हडा उमेदीन मनयलो. दोनूय कडेन जाल्ल्या कार्निवल मिरवणुकीक गोंयच्या सैमीक समृद्धायेचे आनी सोबीतकायेचे दर्शन जालें. सैमाचो सांबाळ करात, झाडां मारूं नाकात, रानवटी जनावरांचो राखण करात, गोंयचे पारंपारीक वेवसाय सांबाळात अशे संदेश दिवपी चित्ररथांनी लोकांचे लक्ष केंद्रीत केलें. ते भायर भवरंगी आनी भोवढंगी भेस केल्ले लोकूय आकर्शीत करताले. पळयात फोंडे आनी म्हापशेच्या कार्निवल मिरवणुकीची खिणचित्रां. कोयर एकठांय करपाचें काम पुरायपणान पंचायतीचें आसा. त्या उपरांत कोयराचें वर्गीकरण करून ताचेर प्रक्रिया करपाचें काम वेवस्थापन करता. सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक बार्देसांतल्यान सुमार 19 पंचायती साळगांव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत आपल्या वाठाराचो कोयर धाडटात, जाल्यार उरिल्ले 14 पंचायती तो धाडिनात. तशेंच 3 पंचायतींनी सुक्या कोयरा खातीर MRF सुविधा उबारूंक नात. कोयर एकठांय करून तो पावोवपाची पुराय जबाबदारी पंचायतीची आसा. मागीर ह्या कामाक पंचायती योग्य प्रतिसाद कित्याक दिनात असो प्रश्न पडला. कोरोना दुयेंत्यांचो प्रमाण देंवपाक लागला. सध्या गोंयची कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट 1.3% पावल्या. 24 वरां भितर 1594 चाचण्यांतल्यो 21 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या तर 54 रिकवर जाल्यात. नवे 21 कोरोना दुयेंत्यांक हॉस्पिटलांत भरती करिनासतना होम आयसोलेशनांत दवरिल्ल्या. दक्षिण गोंय परस उत्तर गोंयांत कोरोना दुयेंती चड सांपडटात.
फेब्रुवारीच्या निमणे सप्तकांत उत्तर गोंयची पॉझिटिव्हिटी रेट 3.2% तर दक्षिण गोंयची 1.7% जाली. जगातल्या 3 अब्ज परस चड लोकांक हवामान बदलपाचो फटको बसला. कार्बन उत्सर्जन उणें जालें ना जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम जातले अशें इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या अहवालांत नमूद केला. तशेंच तापमान वाडीचो कृशी उत्पादनांत उणाव जातलो. तेच प्रमाण हुंवाराचो धोको हाडटलो अशें अहवालांत म्हटलां. 2050 मेरेन दर्यादेगांचेर रावपी सुमार 1 अब्ज परस चड लोकांक हुंवाराचो धोको आशिल्ल्याचें ह्या अहवालांत नमूद केलां. सध्या जगभरांत मोठ्या प्रमाणांत कार्बन उत्सर्जन जायत आसा. हाचो फटको सगळ्याच क्षेत्रांत सोंसचो पडटलो. युक्रेन रशिया युद्ध दिसान दीस वाडतूच आसा. इंडियन एम्बसीन भारतीयांक ताकतिकेन युक्रेनाच्या राजधानी कीव सोडची अशी सुचोवणी केल्या. मजगती गोंयकारांक धक्कोदायक आनी आंगार कांटो हाडपी सारकी गजाल म्हळ्यार बाणावलीच्या परेरा फॅमिलींतलो 19 वर्सां पिरायेचो तरणाटो जेडन हाणें आपलो जीव वाचोवपा खातीर इश्टाच्या मजतीन युक्रेनांतल्या एका बंकरांत आलाशिरो घेतिल्ल्याची गजाल मुखार आयल्या. ह्या कळ्या उपरांत गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर गौरंग प्रभू मळकर्णीकार हांणी परेरा फॅमिलीची भेट घेतली. सरकार बेगोबेग ह्या प्रकरणात लक्ष घालून जेडनाक गोंयांत हाडचो अशी मागणी परेरा फॅमिलीन केल्या. पळोवयात गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा रिपोर्ट. कितें करतालो जेडन युक्रेना भितर शिकतालो? Jaden is studying veterinary medicine, DVM, there in Ukraine, in Sumy University, Sumy Agrarian, National Agrarian University. Sumy it is. So you got a call from any contact from his side after the war started? Contact from... From Jaden? Yeah, we are in touch with him. The internet is on, so every now and then we are in touch with him. We know he's safe. He's in the bunkers below the hostel, so they are safe there. Now the only problem is evacuation of these students. There are about 500 Indians all gathered in one hostel, so that the evacuation becomes easy. But the thing is, Sumy is on the east near Russia, so it is directly there's bombing and there's firing there at all times, very often. Whenever there is this bombing, they have to go from the hostel down to the bunkers. When there's little peace, then they go back to their hostel again. But evacuating them is becoming a problem because they have to be brought. They have to go out to the border from the east to the west, which will be more than 18 hours. And traveling at this point of time when firing and bombing is going on is very dangerous. So Indian embassy is trying their best to help, but because of the firing and the bombing is becoming a problem. Any commission or Indian commission is in touch with you? Yes. NRI cell and all? Yes, Mr. Anthony contacted Jaden yesterday as well as day before yesterday day before he asked him whether everything was okay there, their condition, and whether they have food and water, and to pull on for some days. And yesterday he called again to ask for some details. He's in touch with all the Goan students there. Some have already gone, but those who are in the west, closer to the west, have already been evacuated. He has helped them, they are in touch with them. But these students who are on the east, they are in touch with them but not able to get them out from the bunkers of the hostels because of firing and bombing. वास्को मांगोर हिल वाठारांत अंबाबाई देवळा कडेन एका गॅरेजीक उजो लागून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. सोमारा सकाळीं हो उजो लागलो. ह्या उज्यात 3 दुचाकी आनी 1 चारचाकीचो लासून बर जाला. उज्याची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव मारून हो उजो पालयलो.
दुस्मानकायेंतल्यान कोणे तरी हो उजो लायिल्ल्याचे गॅरेजीचो धनी मोहम्मद इशानान सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आयज हरवळे वचून महाशिवरात्री निमतान रुद्रेश्वर देवस्थानाचे दर्शन घेतले. ताच्या वांगडा घरकान्न आनी हेर कार्यकर्ते देवळान उपस्थित आशिल्ले. बेल, फुलां आनी केळी दवरून दोगांयनी लिंगाक अभिषेक घातलो. मिठा शिवाय खाणा जेवणाक चव येना. गोंयान कितलेशेच कडेन पारंपारीक पद्दतीन मिठाच्या आगारांतल्यान मीठ काडटात. रायबंदरा मिठागारांतल्यान मीठ काडपाचें काम नेटान चालू आसा. पारंपारीक पद्दतीन हें मीठ काडटना पळोवपाक मेळटा. नोव्हेंबर म्हयन्यान मिठागारांनी मीठ तयार करपाची प्रक्रिया चालू जाता. मिठाच्या आगारांनी साचून रचिल्ले चिखल कुशीक काडून फुडली प्रक्रिया चालू जाता. पंचायत वॉर्ड फेररचनेच्या मुद्द्यावेल्यान दिवचल तालुक्यांतल्यान मुळगांव पंचायत वाठारांतले भाव आक्रमक जाल्यात. आमचो वॉर्ड नंबर 3 फोडून आमच्या समाजांतले 88 मतदारांक वॉर्ड नंबर 4 घातल्यात अशें करतना आमकां काळखान दवरल्यात अशी कागाळ लोकांनी केल्या. आमचो वॉर्ड पयलीं सारकोच दवरचो तशेंच हे फावट आमकां आरक्षण दिवचें अशी मागणी रामचंद्र परवार आनी हेर भावांनी केल्या. नाजाल्यार येवपी वेंचणुकेचेर बहिश्कार घालतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. कारण आमच्या ह्या वॉर्ड नंबर 3तली वोटींग 115 आसा आनी बूथ 42 सगळे 175 आसा. तेन्ना आमच्या वॉर्ड नंबर 115तली वोटींग 188 वोटींग काडल्या आनी गांवकार वाडा वॉर्ड नंबर 4 घातलेले आहा. तेन्ना हांव अशें उलोवंक सोदतां की आमच्या ह्या वॉर्डाचे पारंपारीक म्हणजे कितलीशीं वर्सां आमी वॉर्ड नंबर 3तूच आमी हांगा वोटींग केल्लेली आसा आनी आमकां ती वॉर्ड नंबर 4 नाका. तेन्ना आमची वोटींग 4 जी आला ती आमची वॉर्ड नंबर 3 हाडची अशी हांव अपेक्षा करता. जाणटे आमचे हे करून गेले तेच वाटेचेर आमी चलता आनी मदले मदीं हो फोडाफोड तुमी करता. कित्याक तुमकां कोणी दिला हो अधिकार तुमकां फोडाफोड करपाक? आमी हक्कान आमी वोटींग केला न्हू. आमकां आमच्या वोटान आमी वोटींग केला आनी तुमकां अधिकार हो कोणी दिलो हो फोडाफोड करपाक? तो मनीस आमकां समोर जावो. हे लोकांनी कोणी तरी अशें केलां की हे हांगातली तेंची वोटींग तोडून रिजर्व पोस्ट जातलो म्हणून हे कितें तरी घडीत कळ्ळें अशें दिसता म्हाका. त्या खातीर मामलेदाराक हांव रिक्वेस्ट करता जशी आमची पयलीं आसली त्या जाग्यार आमची वोटींग हाडची आहा तशी. आमी नाल्यार वोटींग करचें ना. दक्षिण पश्चिम रेल्वे क्रमांक 17315 तशेंच 17316 वास्को द गामा वेलंकनीन वास्को द गामा सप्ताहीत एक्सप्रेस सुरू जातली. एका प्रेस पत्रकारा वयल्यान एक्सप्रेस क्रमांक 17315 7 मार्चा मेरेन दर सोमारा सकाळीं 9 वरांचेर वास्कोच्यान सुट्टली आनी दनपारां 12:25 वरांचेर वेलंकनी पावतली. दर मंगळारा रेल्वे क्रमांक 17316 वेलंकनीच्यान राती 11:45 सुट्टली आनी तिसऱ्या दिसा सकाळीं 3:25 वरांचेर वास्को पावतली. तश्योच ह्यो रेल्वे कांय तळाव्या जाग्याचेर प्रवाशा खातीर रावतल्यो. भलायकी संचालनालयाचे आदले उपसंचालक अष्टताशी साहित्यीक डॉक्टर भिकाजी घाणेकार सोमारा सांजवेळार संवसाराक अंतरले. भलायकी विशयाचेर तांणी साबार कोंकणी, मराठी, इंग्लीश दिसाळ्यांनी बरीच वर्सां लिखाण केलां. रोमी कोंकणींतूय तांचीं पुस्तकां आसात. डॉक्टर घाणेकार 8 वर्सां गोंय सांस्कृतीक आनी सामाजीक केंद्राचे अध्यक्ष आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळाच्या पणजी विभागाचो वांगडी, 3 वर्सां कला अकादमीच्या मंडळाचे वांगडी तर एस्ट्रोनॉमी फ्रेंड्स असोसिएशनाचे 10 वर्सां उपाध्यक्ष आशिल्ले.
तांणी 51 वर्सां मांडो महोत्सवाचें सूत्रसंचालन केलां. तांकां गोंय राज्य कविता पुरस्कार 2005 द थॉमस स्टीफन्स केंद्राचो 2010 पुरस्कार फावो जाला. तांच्या परतिवाचेर आयज दनपारां 3 वरांचेर सांतिनेज मसंड भुंयेंत निमणे संस्कार जातले. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हो एक अष्टदासी मनीस आशिल्लो. 1965 तो मेदकुसरुजांव म्हणजे आतांचे इक्विवलंट MBBS म्हणजे दोतोर जालो आनी 1967 ओपिनियन पोल जालो. ताजे पयलीं हांगा कोंकणीची चळवळ चलताली तातूंत तो खूब सक्रीय आशिल्लो. कोंकणी भाशा मंडळांत ताजो खूब वावर आशिल्लो. ताणें 30 पुस्तकां बरयल्यांत, कितलींशींच असंख्य गितां रचल्यांत जीं आकाशवाणी वयल्यान आमकां आयकूंक मेळटात. म्हणजे कोंकणीच्या त्या काळांत कोंकणीक जेन्ना कोणूच मान दिनाशिल्लो तेन्ना तो आनी एक आंतोन दा पियेदाद मोरायश नांवाचे मनीस ह्या मळार खूब सक्रीय आशिल्ले. आनी म्हजे भयणीक, व्हडले भयणीक आनी म्हाका कोंकणी बरोवपाक ताणें उर्बा दिली. तेन्ना राष्ट्रमतार केन्नाय आयतारचे बी कोंकणी कविता कथा छापून येताल्यो, तातूंत आमी बरयतालीं. म्हणजे आमच्या घरांत सामकें कोंकणीचें वातावरण. आनी सरकारी कर्मचारी जावचे पयलीं तो ओपिनियन पोलाच्या चळवळींत, युनायटेड गोवन्साचे चळवळींत खूब सक्रीय आशिल्लो. तो काल गेलो. कितलेशेच लोकांचे म्हाका फोन आयले. हांवें म्हणलें तो म्हजो बापोल भाव, पूण लोकांक तें ना. लोकांनी ताका समाजीक मळार पळयला. जेन्ना हे फेसबूक आनी वॉट्सॅप नाशिल्ले तेन्ना ताणें खूब कोंकणीचें कार्य केलां. पुस्तकां बरयल्यांत, भुरग्यांची धरून तरातरांची कवितांची ताची पुस्तकां बरयल्यांत. अशे तरेन ताणें खूब कोंकणीचो वावर केला. बरो मनीस म्हणून लोक ताका वळखताले. त्या भायर मांडो फेस्टिवलाक ताणें 52 वर्सां सुत्रसंचालन केलें. सेगीत 52 वर्सां सुत्रसंचालन करप हो एक विक्रमूच थारता अशें म्हाका दिसता. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार काल ह्या संवसाराक अंतरले ही खबर आयकून खूब वायट दिसलें. दुखेस्त तशी ही घडणूक. डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांणी फाटलीं कितलींशींच दशकां, सो मेनी डिकेड्स तांणी कोंकणीची सेवा केली. आपल्यो कविता, गितां, भुरग्यां खातीरच्यो कविता, गितां हांचे वरवीं तांणी कोंकणीची सेवा केली. तांणी जायतीं पुस्तकां बरयलीं. आनी सगळ्यांत तांचो विशेश गूण म्हळ्यार सेलियंट फिचर ऑर फोर्थ वी कॅन से ते कन्सिस्टन्सी, म्हळ्यार सातत्यान ते बरयताले. अशें खंय केन्नाच खंड ना, सदांच नेमान ते बरयताले. इवन तांणी न्यूज पेपरांचेर नेमाळी, दिसाळीं हातूंतल्यान तांणी वैजकी विशयाचेर आनी दुयेंसां हांचेर बरयलें. कोंकणींतल्यान साद्या सोंप्या भाशेंत आनी जागृताय केली. ही विज्ञानाची, ही तंदुरुस्त रावपाची गजाल, उपदेश, मार्गदर्शन दोतोर म्हणून तांणी केलें. म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे की तांच्या गितांनी एक वेगळ्या सुंदर अशी तरेची गेयता आसा. तांकां जाण आशिल्ली. गीत आनी कविता हातूंतलो फरक खबर आशिल्लो. कारण कवितेंत एक वेळ बरें आसा मुक्त छंद, पूण गितांत आमकां गेयता, लिरिसिजम, ठेको, रिदम, रायम हे सगळ्यो गजाली जाय पडटा. नाजाल्यार ते गावपाक कठीण वता. मागीर सूर, ताल, लय, ठेको हातूंत ती तांकां खबर आशिल्ल्या कारणान तांची कितलींशींच गितां लोकप्रिय जालीं. रेडिओचेर तांची गितां गाजल्यांत आनी बरे बरे गायकांनी, रचनाकारांनी, संगीतकारांनी ती कंपोज केल्या आनी गायकांनी गायल्यांत. अशे तरेचे महान हे कवी, गीतकार, तांकां म्हजी भावपूर्ण नमळायेची. आतां वेळ जाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोखडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक TV.
हांवें आयकलां की गोमंतक पब्लिकेशन बरें जुने पब्लिकेशन आमच्या गोंयांत न्यूजपेपर छापता आनी हे पब्लिकेशन एक नवें TV चॅनल सुरू करूंक तेणें येवजिलां आनी हांव गोमंतक पब्लिकेशनाक आनी ह्या TV चॅनलाक बरें यश आवंडेता आनी म्हाका खात्री आसा की हे चॅनल बरेंच फुलतलें म्हूण आनी म्हजी अशी एक अपेक्षा आसा की हे चॅनल संस्कृताय आसा आनी कोंकणी साहित्य आसा चड करून ह्या साहित्याचेर चड भर घालतले म्हूण कित्याक आमचे TV चॅनला बरोबरूय संस्कृती बरोबरूय साहित्य कोंकणी साहित्य फुलचें म्हणून म्हाजी मातशें अशी काळजांतल्यान अपेक्षा आहा आनी गोमंतक चॅनल ही अपेक्षा पुरी करतली म्हणून म्हाका काळजांतल्यान दिसता. कोंकणी चॅनल चालू करता ही खूब खोशयेची गजाल. आमकां आज सगळे गोंयकारांक एक कोंकणी चॅनलाची गरज आशिल्ली. ती गरज आज गोमंतक भागयता हाजी म्हाका खूब खोस जाता. ह्या चॅनलाक हांव चडांत चड परबीं दितां आनी ताजी वाटचाल बरी जातली अशें हांव म्हणटा. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. स्मार्ट सिटी खाला राजधानी पणजी शारांत जायते प्रकल्प चालू आसात. इतिहासीक दृश्टीन खासा महत्व आशिल्ल्या बिल्डिंगांच्या सोबितीकरणाचें कामूय नेटान चालू आसा. पाट्यावयल्यान भौशीक बांदकाम खात्याच्या पोरण्या बिल्डिंगेचे सोबितीकरणाचें काम नेटान चालू आसा. स्मार्ट सिटी खाला ह्या प्रकल्पाचें काम चालू आसा. कळंगूट पोरबा वाडो रावपी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटर गुंडू नायक हाका सोमारा सकाळी चर्चीन वयताना एक स्कूटरीन 2 मुखवटे घालून आयिल्ल्या व्यक्तींनी हल्लो केलो. नायक आपल्या गाडयेर वताना ताका त्या दोघांनी आडयलो, जमनीर धुकल्लो आनी रोडान मारलो. त्या उपरांत ते पळून गेले. उपचारा खातीर नायक हाका म्हापसा रुग्णालयांत व्हेलो. ताका हाताक आनी पांयाक फ्रॅक्चर जाला. कळंगूट पुलीस ठाण्यात कागाळ नोंद केल्या उपरांत ह्या हल्ल्याची प्रतिस्पर्धीत वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटराचो सहभाग आसल्याचो दुबाव आसा. मडगांव शारांत सिवेजीचेर सासणाचो तोडगो अजून काडूंक नाशिल्ल्यान लोक मदीं निर्शेवणी वातावरण पातळ्ळ्या. आयज आरोग्य विभागान आनी GPCBन मेळून दामबाबाच्या तळ्यान साण उदकाची संयुक्त तपासणी केली. तळ्या लागसार आशिल्ल्या जाग्याची तांच्यांनी इमारतीची पळोवणी केली तेन्ना तांकां अनेक चुकीच्यो गोश्टी आदळून आयल्यो. पूण तांकां नेम कारण कितें तें सापडूंक ना म्हूण फुडली तपासणी पालिके वांगडा मेळोन चालू उरतली अशें अधिकाऱ्यांनी फुडें सांगलें. The joint inspection was called by the Goa Pollution Board. We have done the inspection with the Health Department, Urban Health Center, Margam. We have identified 2 houses, Plaza and the Whitson Corner, where the looks like the toilet water, sewage water is going. We have identified this point, but again it's going to the Dambaba, then we have to verify opening the drains which is a clear line. But there are some clearly visual points where the water has been going here. We'll take action as per the Public Health Act on this. We'll give a notice to the concerned owners and they will get the work done under Public Health. तांकां हांवें कंप्लेन दिल्ली गोवा पोल्युशन बोर्डाक दिल्ली, हेल्थाक दिल्ली आनी म्युनिसिपालिटीक दिल्ली आनी हांगा कलेक्टराक दिल्ली.
त्या प्रमाणे आज गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस मिस्टर क्लिस्टन आयला आनी दोतोर फ्रॉम हेल्थ आयला. त्यांनी इन्स्पेक्ट केला. म्युन्सिपालिटीचे एकटाच मनीस त्यांनी इन्स्पेक्ट करून गेलो लास्ट टायम. आनी आज हेल्थ आनी पोल्युशन बोर्ड दोगां जाण जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तेणी पळयलां तें उदक व्हांवता तें सगळें पळयलां. घाण कितें जाल्ली तेणी सगळें पळयलां आनी तेणी सांगलां म्हाका तें एक्शन घेतलें. एक विल्सन प्लाझा जालें आनी ते फाटल्यान तें घाण उडयलें तें तांकां दाखयलें पोल्युशन बोर्डाक. तें तेणी इन्स्पेक्ट केलां. तेजेरूच एक्शन घेतलें म्हणून सांगलां. प्लस मागीर हांगासर येता म्युन्सिपालिटीक सांगिल्लें आसा ते गार्बेज दवरनाका म्हणून ते उडयनाका कित्याक ते तळ्यातले उदका बरोबर मिक्स जाता आनी ते परत घाण जाता आनी इट इज अ बीग ब्रिडींग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. ते तांकां दाखोवन हाडलां आमी पोल्युशन बोर्डाक आनी हेल्थाकूय बी. तेजेर तांकां एक्शन घेवंक सांगलां कित्याक म्युन्सिपालिटीक तें सांगिल्लें हांवें लिंडनाक सांगिल्लें आनी हांव आमचो जॉनी क्रास्टो ताकाय सांगिल्लें. तेणी ताजे बद्दल कांयच करूं नाशिल्लें. हांव म्हणटा तेंचे कडेन विनंती करता की तेणी जाता तितले बेगीन ते डस्टबीन थंय आसा पळय तें येवच्यान दवरचें ताकी तें उदक पोल्यूट जावं नये म्हणून. आनी थंडेचो हंगाम सोंपोवन आतां गोंयांत कडक वाताच्या हंगामाक सुरवात जाल्या. पूर्वेकडल्यान वाऱ्याच्या प्रभावा खातीर तापमान वाडटलें. फुडले 3 ते 4 दीस तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाडपाची शक्यताय आसा. वेळशाळेन उक्तायला. 3 मार्च उपरांत ढगाळ वातावरण आसतलें अशी माहिती विभागाचे वैज्ञानीक राहुल हाणें दिला. गोंयची पयली राजधानी चांदोर जाका मूळ चंद्रपूर म्हूण वळखताले त्या चंद्रपूर वर्स पद्दती प्रमाण थळावे पारंपारीक मुसळ खेळ नृत्य सादर करपा खातीर एकठांय येतात. ह्या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार मुसळ खेळचे पयली गांवचे खुर्सा कडेन येवन थळावे खुरीस मुखार देवा शंकराक नमन घालतात. अशा ह्या खाशेल्या उत्सवाची चांद्रा सोमारा राती सुरवात जाली. मुसळ म्हळ्यार एक दाट कोंडो जो ह्या नाचा वेळार वापरून ह्या नाच प्रकाराक गांवाची पुराय कथा आनी इतिहास सांगतात. चांदोरच्या होली क्रॉस चॅपला कडेन एकठांय येवच्या पयलीं हो गड विविध जाग्यांचेर आपली कला सादर करतात. जागो ग्राहक जागो मोहिमेखाला वजन आणि माप खात्यान राज्यांतल्या 7 मालांनी जोडरीतीन मोहीम राबोवन जायत्या आस्थापना आड गुन्यांव नोंद केल्यात. ह्या गुन्यांवा खाला कायद्याचे उल्लंघन केल्ल्या प्रकरणांत 50 लाखांचो बेकायदा म्हाल जप्त केला. खात्याच्या पंगडान वट्ट 7 म्हालांत सुमार 200 विविध आस्थापनांची झडटी घेतली. हातूंत साश्ट आनी मुरगांव म्हालांतल्या खात्याच्या विभागान मडगांव जुवारीनगर मोबायल हार्डवेअर आनी हेर दुकानांतल्यान 3 मोबायल 103 मोबायलांच्यो वस्तू 53 कुलपां आनी हेर दारांच्यो वस्तू 2 वजन कांटे जप्त केले. दिवचल आनी बार्देस विभागान मये मेणकूर साळ दोडामार्ग आनी शिवोलेंतूय खात्यान आस्थापनांची झडटी घेवन बेकायदो मालवत जप्त केलो. Inspections today were carried out was 65 inspections we had carried out, and we have made a total seizures of 20 cases were booked against the traders who were violating the provisions of the Illegal Metrology Act and rules. Coming to the PC cases, a total of 3 PC cases were booked. 2 PC cases were booked against one metal and home appliances traders, in which he had products without the mandatory declarations. This inspection was carried out under the guidance of our controller, Mr. Prasad Shirodkar, Mr. Arun Panchwadkar, Assistant Controller, Central Zone, and with all the help of assistance of our legal metrology team.
Such type of inspections will be carried out from time to time and in days to come. साखळेंतल्यान हरवळ्या गांवांत आशिल्ल्या महादेवाच्या देवळान शिवरात्र व्हडा उमेदीन काल मनयली. गोंयभर तशेंच भायले शिवभक्त महादेवाचें दर्शन घेवपाक व्हडा भक्तीन भावार्थान येतात. शंकराच्या भक्तांक येवकार दिवपा खातीर साखळेच्या गुरुदास गांवस मेमोरियल हायस्कुलाच्या शिक्षकांनी सुंदर अशी कमान उबारल्या. सांतिनेज गोमंतकाच्या कार्यालया भायर ट्राफिक पुलिसेन आयज बऱ्याच दुचाकी चालकांक फायन घातल्या. हो रस्तो खरो म्हळ्यार वन वे, पूण लोकमत कसलोच भंय बाळगिनासतना ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करतात. देखून हांगा सदांच ट्राफिक जॅम जाता. हांगा आशिल्ल्या दुकानांनी सामान पावोवपाक व्हडल्यो गाडयो आयिल्ल्यान लेगीत ह्या रस्त्यार सदांच ट्राफिक जॅम जाता. पळयात गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा रिपोर्ट. तर आमच्या गोमंतकाच्या ऑफिसा कडेन आयज पुलीस येवन रावल्ले आसा आनी पुलिसांनी लोकांक दंड म्हणटा तसो दिल्लो आसा आनी अशेंच प्रत्येक कडेन लोक जे नो एंट्री आसा थंयसर रूल मोडून एंट्री करतात. तेंच्यांनी लोकांनी बेगिनाच बेगीन बंद करचें आनी थंयसून एंट्री आसा थंयसूनच लोकांनी गाडयो व्हरच्यो. तेच्या कारणान ट्रॅफिकूय जावचें ना, लोकांक त्रासूय जावचो ना. गोमंतका खातीर वर्षा आसूं. मार्चाचे 10 तारखेर विधानसभा वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जातलो. हे फाटभुंयेर गोमंतक दिसाळें आनी गोमंतक टीव्हीन मतदारां खातीर कोण बनेगा आमदार ह्या खासा सर्तीचें आयोजन केलां. वेंचून येवपी आमदारांचो अचूक अदमास सांगपी मतदारांक 1 लाख रुपयांच्यो घरांत उपेगी येवपी 50,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आनी 25,000 रुपयांच्यो इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आनी उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसतलीं. हे सर्तीचे जायरात तुमकां गोमंतक दिसाळ्यान मेळटली. तीच प्रवेशिका तुमकां जापो टीक मार्क करून नांव, पत्तो, फोन नंबर बरोवन हो प्रवेशिका 7 मार्चा मेरेन गोमंतकाच्या पणजे, मडगांव वा फोंड्याच्या कचेरींत हाडून दिवच्यो पडटल्यो. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.